आमची स्वाभिमान यात्रा अशा रक्षा यात्रा अशा पद्धतीचो उपक्रम जो आसा तो 1 म्हयन्याचो उपक्रम आसतलो। 22 जून ते 22 जुलय ह्या कालावधीन हो उपक्रम आसतलो। आमच्या पक्षाचे विचार आनी आमच्या पक्ष वाडोवपाच्या दृश्टीन प्रत्येक पंचायतीन सगळ्या मतदारां पर्यंत पावोवपाचो जो आसा पळय आनी तातूंतल्यान पक्ष परिचय करून घेवपाचो कार्यक्रम जो आसा हो 1 म्हयन्याच्या कालावधीचो कार्यक्रम जो आसा तो आसा। तातूंत ही जी यात्रा आसा ती सायमल्टेनियसली 2 यात्रा सुट्टल्यो, एक दक्षिण गोव्यातल्यान आनी एक उत्तर गोव्यातल्यान। अशा पद्धतीची यात्रा जी आमी टार्गेट दवरला की प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत सभा मिटिंग्यो घेवन आमच्या पक्षाची जी ध्येय धोरणां आसा, पक्षाची वाटचाल आसा, आजून पर्यंत पक्षान केलेलो आढावो जो आसा पक्षाच्या कामाचो, हे सगळे घेवन आमी प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक पंचायत हो युनिट धरून आनी प्रत्येक मतदारसंघातली नगरपालिका हो युनिट धरून आमी त्या ठिकाणी वचून आमी पक्ष परिचय करलो।